Namo, Namo Jesu Krista. Undiaru parlipunasya. Namo, Namo Sarvandara. Sakramentantam karatya. Namo, Namo Jesu Krista. Undiaru parlipunasya. Namo, Namo Sarvandara. Sakramentantam karatya. Sargi sodev tu amka melo kaula. Lepon tu bebundia cirup kitla. Undiaru mayin tu amcikan zata. Amca moga burun tukang samarpitan. Namo, Namo Jesu Krista. Undiaru parlipunasya. Namo, Namo Sarvandara. Sakramentantam karatya. Jinie Jesu tuka sangong haya. Tu citon busur asinangaraya. Ye Jesu ye amka melong tu ye. Tuche kurpece Denya Bardhadevi. Namo, Namo Jesu Krista. Undiaru parlipunasya. Namo, Namo Sarvandara. Sakramentantam karatya. Lagi serta somya satam tuji bersan. Tujhe sangira visertam ji kursan. Santuष्ट सदा आम्ही घेऊन तुझे दर्शन. साक्षी सुखा आम्ही तुझ्या पविस्पर्शान. नमो, नमो जेसु ख्रिस्ता. Undiaru parlipunasya. Namo, Namo Sarvandara. Sakramentantam karatya. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.
अर्गां तुका सोमया जेजू, अर्गां तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, स्तुति तुका सोमया जेजू, जय जय तुका सोमया जेजू, नमस्कार तुका सोमया जेजू, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोमया मुखार ह्या घडये दिंब्यांनी आमी आसा. मोगाच्या इश्टान हो जावन आसा वेळ पवित्र. देवाचें हजरपण ह्या घडये आमचे मदें आमच्या जिवितांत ह्या घडये बगचें प्रयत्न आमी करया. कशें मोइजेक त्या जळत्या बोल्यांत देवाचो अनुभव जालो, कशें त्या मातेवाक त्या सुंका काट्यार जेजूचो खरो अनुभव जालो, कशें त्या जाकेवाक त्या रोमटीच्या रुखा मुळांत जेजूचो अनुभव जालो, कशें त्या सामारियाच्या स्त्रियेक दनपारांच्या 12 वरार त्या बांय लागीं जेजूचो अनुभव जालो, कशें त्या पावलाक त्या व्रताच्या वेळार आपल्या गोड्यार पैण करता आसतना जिवांत क्रिस्ताचो अनुभव जालो. तोच अनुभव ह्या घडये म्हाका आनी तुका जावंक जाय. आनी तोच जेजू ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी ताचें हजरपण आमकां दिवन आसा. जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाकच पळयलां ही उतरां आमच्या मतींत आमी धरया. त्रिएका देवाचें प्रतिरूप जावन आसच्या त्यास जेजूक आमच्या सोमयाक आराधन करन गव्या गीत ये देवा बापा तूं सर्गींच्या. ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सर्वोत्तम तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. हे जेजू Krista, tu सर्गींच्या सर्वोत्तम तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. ये पवित्र तू सर्गींच्या सर्वोत्तम तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता.
परत आमी उबारया. हालेलुया 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 समय आम्ही तुका आराधन करता तुझी स्तुती महिमा आम्ही वाकणता. या घडये या उड्या रुपी तुझे हसरपण आमकां दिवन आसाय. तू जावन आसाय आमचो देव आनी धनी, आमचो रचणार पसणार आनी सांबाळणार. तू जावन आसाय आमचो जिविताचो उजवाड. तू जावन आसाय आमचो मेस्त्री आनी काकुळदार. तू जावन आसाय सर्गींचे देणे. तू आमचो इश्ट, तू आमचो बरवसो, तू आमचो गवळी, तू आमचे सर्गाची सावी. तू जावन आसाय वाट सत आनी जिवी. मगळा जेजू या घडये आम्हा समेस्ताक तुझे हसरपण तुवें आमकां दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. क्रिसमसो काळ आमी आराम केला सोम्या. आमच्या माथ्यार आमी गोबर घाल. मनशां तूं धूळ आनी धुळीक तूं मातयेक वेतलोय म्हणल्या उतरां घाल. आमचो क्रिसमसो काळ आमचें भक्तीपण आमी आरंभ केला. वय मगळा जेजू या क्रिसमसच्या काळार आमी आसा करचे हर एक मागणे, आमचो उपास, आमचे दान धर्म, आमच्यो भक्ती करण्यो, आमची कुर्सां वाट, हर एक संगत आध्यात्मिकता कितें आमी करून आसा ते सगळे आमचे जिवीत परिवर्तनाचे करच्याक आदाराचें जावं दी. कशें तो वेचीक पूत ताच्या बापायच्या मोगाचो उगडास येवन पाटी आपल्या बापायसरशी वेसो निचेव करता, त्याच परी मगळा जेजू हांवें आनी तुवें हर एकल्यानी मगळा जेजू ते आमच्या देवातय पाटी येवच्याक हो क्रिसमसो काळ या आराधन आमी करचे हर एक भक्ती आमकां आदाराचें जावं. हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. समेस्त आमी बसया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मगाच्या इश्टान सोम्याचें हजरपण ह्या घडी आमी बघून आसा. आमच्या जेजू मुखार ह्या घडी आमी आसा. एक घडी बरं आमच्या दोळ्या आमी धांपया. त्या जेजूचें हसरपण ह्या घडये म्हज्या देगेर म्हज्या जिवितांत आमी ह्या घडये एक घडी बरं बघचें प्रयत्न आमी करया. कीर्तनगार कीर्तन 102 आमकां सांगता, सरीसपरा देवाक अर्गां दी, ताचे उपकार केदींच विसरूं नाका. मग इश्टनो या प्रशांत वातावरणांत या मौनपणांत तेस जेजूचें हसरपण ह्या घडी आमी बघून आसा. आनी तेस जेजू तें आमी आमच्या काळजांत तावन ताणें केल्लें बरेंपण एक घडी बरें उगडासण ताका आमी अर्गां दिवचें प्रयत्न आमी करया. आमची जबाब जावं दी. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. मनशापण घेवन या संवसाराक तूं आयिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. खरो इम्मॅनुएल तूं जाल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. खरी बापाची वळख तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या उतरांनी सर्गींची जाणवाय आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. कुर्सार समर्पण करून आमची सोडवण तुवें केल्ल्या खातीर जिवंत जावन तसो जिवंतपणाचो बरवसो आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर येदोळ म्हणसर म्हज्या जिवितांत बऱ्या भलायकेन तुवें सांबाळल्या खातीर म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक सदांच दिसपट तो ग्रास तूं दिताय देखून हांवें करच्या हर एका वावराक बरो प्रतिफळ दिताय देखून पिडेंत पडतना तूं म्हाका बऱ्या भलायकेन भरताय देखून म्हज्या हर एका पैणांत तुजो सांगत म्हाका दिताय देखून
तुका सुम्या अवघडांतले आपायांतले तुवें आमकां येदोळ म्हणसर सांबाळून वेल्ल्या खातीर अर्गानी हुबला तुका दिंब्यांनी पडोवन आमची मागणी मागल्ली तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी हुबला तुका सुम्या आमी हातीन धरिल्ली सगळे योजना तुवें येदोळ म्हणसर पंथाक पावयल्ल्या खातीर अर्गानी हुबला तुका सुम्या आमच्या भुरग्या बाळांक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी हुबला तुका तांच्या शिकपाचेर आनी फुडाराचेर तुवें आशिर्वादां घाल्ल्या खातीर अर्गानी हुबला तुका पेल्याच्या गरजांक पावचें बरें मोन तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी हुबला तुका सुम्या हो करिज्माचो काळ तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी हुबला तुका पातकेजीनी बदल आनी बरी खबर सतमाना म्हणल्यार आपोण तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गानी हुबला तुका सुम्या मागणे उपास दान धर्म तो भक्ती करणे आदार जिवीत बरें करूंक तुवें वाट दाखयल्ल्या खातीर अर्गानी हुबला तुका सुम्या वैमगाच्या इश्टान जायतें बरेंपण सोम्यान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केलां तो जावन आसा आमचो करो देव आमची मागणी आयकोनसो आमकां आदार दिवचो आमची दुकां पुजचो आमकां बुजवण दिवचो आमची पाट तापटचो त्याचो सोम्याक आमच्या जेजूक ह्या घडये ह्याच मोनपणान आमी अर्गां दिता आसतना हें अर्गां गीत आमी सांगता गावया आनी त्याच आमच्या सोम्या जेजूक आमच्या काळजां मनांत हावन आमी अर्गां दिवया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या नावाखाली हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या नावाखाली हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती पात्यास पोतानी केलो आमचे खातीर सार मेलो पात्यास पोतानी केलो आमचे खातीर सार मेलो पातकाता म्हणून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पातकातान म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती सर्व आमी उबी रावया देवाचे
उतर आमी आयकव्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळ्या मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसूं. तवळ जुवांचे शिस जेजू सरशी येवन म्हणाले, आमी आनी फरिजेव सबार पोटी उपास करता, पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक? जेजून ताका जाप दिली, होरेत आपणा सांगता आसता पर्यान काजाराच्या ववळ्यांनी दुखेस्त जावन आसयत गी. होरेताक तांचे तावन काडून व्हरचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. सर्व आमी बसया. देवाचें उतर आमी आयकलें. ह्या देवाच्या उतराचेर मोठो नियाळ करच्याक आमी मुखार सरया. मग चेस्तान आयच्या सुवार्तेंत जेजू आमकां उपासा विशीं थोडी समजणी दिवचें प्रयत्न करता. आमी सेंजेच्या बुधवाराचो वांजेल उगडासा काडल्यार जेजू थंयसर आमकां जुदेवांच्यो 3 भक्तीक करण्यो आमचे मुखार दवरता. मागणें, उपास आनी दान धर्म. आनी हे मागणें कशें आसूंक जाय, उपास कशें आसूंक जाय, आमचें दान धर्म कशें आसूंक जाय. हांव चिंता सेंजेच्या बुधवाराचो देवाच्या उतराचो नियाळ आमी उगडासा काडल्यार खंडीत जावन आमकां ताची थोडी समजणी आमी उगडासा काडयेत. आनी आयच्या दिसा विशेश करून उपासा विशीं प्रत्येक शिकवण जेजू आमकां दिवचें प्रयत्न करता. आतां पवित्र पुस्तकांत विशेष करून नव्या सोल्ल्याक वा जुदेव समाजाक आमी पाटी गेल्यार ह्यो 3 भक्तीक करण्यो हर एक जुदेव लोक तांच्या जिवितांत पाळोवंक प्रयत्न करतालो. तांच्या दिसपट्ट्या जिवितांत 3 पोवटींचे दिसाचे मागणें, हप्त्याक 1 पोवटी उपास आनी उपरांत दांतलो 1 वांटो दान धर्म तांणी करचो. हे हर एक जुदेव पाळचे तसले एक भक्तीक करण्यो त्यो जावन आसल्यो. आनी हेच्या सुवातेक आमी दिश्ट घालता आसतना जेजू आमकां उपासा विशीं आमच्या मोतीक थोडी जाणवाय दिवचें प्रयत्न करता. आनी ह्या उपासा विशीं मोठो नियाळ करचें प्रयत्न आमी करया. उपास म्हणलो शब्द चुम म्हणल्यार एका हिब्रू भाशेंतल्यान येता. TSUM. चुम म्हणल्यार एका हिब्रू भाशेंतल्यान वा शब्दांतल्यान येता. म्हणल्यार काण खायनासतना रावचें वा आनी एका उतरान आमी साद्या भाशेन सांगता उपास करचें म्हूण आमी सांगता. आमी नेतिकर्त वा न्यायकर्ताचें पुस्तक अध्याय 20 वळ 20 आनी 6 थंयसर आमी वाचता. थंयसर इस्रायेलीत बेजबीच्या कुळे वयर झूज मांडूंक मुखार सरता आसतना ते एका दिसाचो उपास करून देवाची मजत मागून उपरांत ते झूज मांडूंक मुखार सरतात. मातेवाचो वांजेल अध्याय 4 वळ 11 आमकां जेजूच्या उपासा विशीं आमचे मुखार समजणी दवरता. ह्यांच्या आयतारा करेजमाचो वा प्राजीत काळाचो पयल्या आयतारा दिसा आमी जेजूच्या ह्या तेंतेसांवा विशीं उपासा विशीं आमी आयकता. जेजून 40 दीस जेजूचे मातेवाच्या वांजेलांत जेजूक स्नान दिल्लेंच पवित्रात्मो ताका एका वरेविंगड सुवातेक एका अरण्य प्रदेशाक आपोवन व्हरता. आनी थंयसर जेजू 40 दीस आनी 40 रात उपास करता, मागणें करता, देवाच्या उतराचो नियाळ करता. आनी ह्या मरिफात आपणाच्या मिसांवाक तो आयती जावच्याक मुखार जाता. देखून जेजूच्या जिवितांती हो उपास आमकां दिसून येता. आमी विज्ञान पळयल्यार, सायन्स पळयल्यार एक व्यक्तीन कितले दीस उपाशी रावयेत. सायन्स आमकां सांगता एका व्यक्तीन खाण आनी पिवान नासतना लगभग 20 दीस म्हणसर जीव येता म्हणटा. पूण आमी पिवन काण गेले जाल्यार उदक आमी पियेले जाल्यार लगभग 60 दीस एका मनशान उपाशी रावयेत खंय. पूण तितले दीस आमी कोणी रावो ना. एक दीस रावचें आमकां कश्टांचें तशें म्हणटा आसतना आनी 60 दीस रावोंक गेल्यार कितें जायत म्हाका कळीत ना. मगाच्या इश्टानो आज आमी ह्या उपासा विशीं नियाळ करता आसतना पवित्र पुस्तक आमकां आमी कित्याक उपास करी जाय म्हणल्या विशीं आमकां थोडी समजणी दिवचे प्रयत्न करता. जे कितें नियाळ आमी करता हो केवल पवित्र पुस्तकाच्या आदारीत जावन आसा. देखून म्हाका आनी तुका आज पवित्र पुस्तक कितें सांगता, देवाचें उतार कितें सांगता, हांवें आनी तुवें कित्याक उपास करी जाय म्हणून सांगता आमी मोठ्यान समजूचे प्रयत्न करया. पयलें कारण जावन आसा जेजून हो उपास केलो. जेजून ताच्या जिवितांत 40 दीस आनी 40 रात ताणें उपास केलो. आनी देखून जेजूचो पाटलावदार जावन आसच्या म्हाका आनी तुकाय आमी थोडो उपास करी जाय म्हणलें चिंताप जेजू आमकां दिता.
मनशाच्या जिविताची वडणी कितें आसा, आमकां कसल्यो सगळ्यो वडण्यो आसात, त्या वडण्यातय हातोटी आमी धरी जाय जाल्यार, त्या वडण्यातावन आमी बाचाव जाय जाल्यार हो उपास म्हाका आनी तुका गरजेचो. ही कुडीची दंडवणी म्हाका आनी तुका गरजेची. कित्याक मत्तेव सुवांजल अध्याय 4 वळ 11 मुखार जेजूच्या उपासा विशीं सांगता आसतना तो उपास आखेर जाल्लेंच येवन रावलो जावन आसा सैतान. आनी जेजू मुखार येवन सांगता, अळे हे फातर आसले उंडे कर, तूं खा, घट्ट खा. मोगाच्या इश्टानो, ताळणी तेंते सवा आमच्या जिवितांत स्वाभावीक येतात आनी त्या ताळले तेंते सवा तावन हांवें तुवें जैत वरी जय तर जेजू बरी हांवें तुवें उपास करची गरज आसा. दुसरें कारण जावन आसा पवित्र पुस्तक मत्तेव सुवांजल अध्याय 26 वळ 41 हांगासर जेजूची उतरां जावन आसात, ओत्मो तयार आसा खरें पूण कूड अस्कत. मग ज्येष्ठानो, उत्पत्ती ग्रंथांत मनशाच्या कुडीक देवान मनशाक रस्त आसतना खंयच्यार तांव रचलें, आमकां रचलेलें मातयेंत न्हू. माती म्हळ्यार कितें? माती म्हळ्यार एक सादारण अर्थान आमी माती म्हणून आमी आमच्या धरणीची माती म्हणून आमी समजोवेत. आनी एका उतरान माती म्हळ्यार आमची अस्कतकाय दाखयता, मनशाची अस्कतकाय दाखयता. आनी ह्या अस्कतकायेंत मगाच्या इश्टानो आमी आमच्या आत्म्याक सकत दी जाय तर ही कुडी आमकां गरज आसा. कुडी विणे आत्म्याक कितेंच वावर करूंक जायना. आमी जे दिसपट्ट्या जिवितांत जियेतना हो कूड आनी आत्मो आमी सांगाता घालून आमचें जिवीत जियेता. देखून आमी सदांच तें आत्मीक बरेंपण जोडी जाय तर ह्या कुडीक आमी थोडी दंडवण दिवची गरज आसा. आनी उपास म्हाका आनी तुका आमच्या कुडीक इल्ली दंडवण दिवन ती कुडी आत्म्या सांगता तयार रायन रावच्याक आमकां एका रितीन उपास आमकां आदार दिता. तिसरें कारण जावन आसा आयच्या सुवार्तेंत जेजून सांगलेली ती उतरां होरेत आपणा सांगता आसता पर्यंत कुटुंबाच्या थंयसर पर्यंत काजाराच्या ववळ्यांनी दुखेस्त रावयेत की होरेताक आमचे तावन काडून व्हरचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले. मगाच्या इश्टानो, करेज मातसो काळ म्हळ्यार कितें? जेजू जावन आसा नव्या सोल्ल्याचो होरेत आनी जेजूक काडून व्हरचे दीस येतात, जेजूच्या कश्ट मरणाचे दीस येतात, जेजूक कुर्सार मारचे दीस येतात आनी तो वळ आमी उपास करूंक आसा. मगाच्या इश्टानो, जेजू लागीं शास्त्री फरिसेवांनी सांगली उतरां आमी हप्त्याक एक पटी करता पूण तुजे शीस उपास करिनात. जेजून हेंच उतरां तांकां तांचे सांगत दवरलीं. कित्याक जेजूच्या जिवितांत ताणें एक दीस ते कश्ट सोसूंक आसा, ताच्या जिवितांत ताणें मरण सोसूंक आसा आनी तवळ ताचे म्हूण आसलेले ताचे आपोस्तल आसले, ताचे सांगता पाटलाव केल्ले लोक आसलो आनी तांणी तवळ तांकां कितें करूंक आसलें? तांणी उपास करूंक आसलें. मगाच्या इश्टानो, हें जावन आसा तिसरें कारण जेजू आमचे मुखार दवरता हांवें आनी तुवें उपास करच्याक. चवथें जावन आसा मार्का सुवांजल अध्याय 9 वळ 29. मार्काच्या वंजल अध्याय 9 थंयसर एक गडीत आमकां आयकूंक मेळटा आनी तें गडीत जावन आसा जेजून देंवसार लागलेल्या एका भुरग्याक बरें करचें. आनी पयले जेजू थंयसर पावना, जेजूचे शीस थंयसर पावतात पूण जेजूचे शीस पावलेंच त्या शिसांक त्या देंवसाराक धांवडावंक जायना. आनी उपरांत जेजू थंयसर येता आनी जेजू त्या देंवसार धांवडायल्ल्या भुरग्याक बरो करता, त्या देंवसाराक तो धांवडायता. आनी ह्या वेळार शीस जेजू लागीं विचारतात आमच्यान कित्याक जालना? आनी तवळ जेजून सांगलेली ती उतरां जावन आसात थोड्या देंवसारांक भायर घालूंक सकत गरज आसा. मगाच्या इश्टानो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत त्या पातकाच्या वडण्यातावन सैतानाच्या बुलोवण्यातावन हांवें आनी तुवें भायर येय जाय तर म्हज्या कुडीक हांवें थोडी दंडवण दिवंक आसा आनी हो उपास आमी करचो. आमच्या जिवितांत ह्या पातकाच्या वडण्यातावन प्रत्येक करून देंवसाराच्या वडण्यातावन म्हाका आनी तुका पयस रावच्याक एका रितीन पवित्रपणाचें जियोवच्याक आमकां आदार जावन आसा. पांचवें कारण जावन आसा मत्तेव सुवांजल अध्याय 6 वळ 4. थंयसर देवाचें उतर सांगता देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी तानेतात ती कितली बागी ती दादोशी जातली. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमची सुखुशी आमी करची जावन आसा, आमची सुखुशी आमी करची. कित्याक ते म्हज्या आनी तुज्या जिविताची अस्कत काय. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत
देवाचे योजन म्हणले एक कार्यगत जाय जैतर ते समजो जैतर ते म्हज्या जिवितांत रुता करी जैतर मागण्याची सकत आमकां गरज आसा, प्राजिताची सकत आमकां गरज आसा. आमच्या जिवितांत हांव सदांच म्हजीच खुशी करता, पूण देवाची खुशी हांवें समजत तर देवाची खुशी हांवें दादूत आमच्या जिवितांत रुता करी जैतर हें उपास आनी मागण्याचो आदार आमकां गरज आसा. जेजून उपास केल्ल्याचो कारण एक कारण जावन आसा देवाचे योजन ताच्या जिवितांत कितें म्हणलें समजोवच्या खातीर. आनी देखून जेजून ताच्या जिवितांत जें कितें कार्यगत केलें तें सगळें देवाची मांडावळ म्हणलें समजलो आनी तें समजत जैतर ताका त्या उपासाचो आनी मागण्याचो आदार फावो जालो. आनी हें जावन आसा कारण पंचवें कारण हांवें आनी तुवें देवाची खुशी करच्याक, देवाची खुशी कितें म्हणलें समजोवच्याक हांवें आनी तुवें उपास करची गरज आसा. आनी निमाणें सोवें जावन आसा देवा तावन प्रतिफळ हांवें घे जैतर हो उपास म्हाका गरज आसा. म्हाका चेस्तानो परत 300 उतरां आमी उगडासा काडया. सिंजीच्या बुधवारा सोबांजेला आमी उगडासा काडया. जेजू कितें सांगता मागणें उपास दान धन करता आसतना त्या हर एका शिकवणेचो निमाण वांटो आमी उगडासा काडयेत. जें कितें गुपित्त तूं करताय ताचो प्रतिफळ देव तुका दितलो. मगाच्या इश्टानो आमी ह्या करेजमाच्या काळार इतली कुर्सावाट, रेतीऱ्यो, खेर्स, मागणे, आराधन आनी कितें भक्तीक करण्यो करूनच आसा. असो प्रतिफळ आमकां मेळा जाय. ह्यो प्रतिफळ मेळना जाल्यार तें खंयच्याकी प्रेजान जायना. कित्या खातीर आमी करचें, कित्या खातीर आमी कुर्सावाट करची, कित्या खातीर आमी मागणें करचें. तसो प्रतिफळ आमकां हर एकल्याक मेळची गरज आसा. आनी हो प्रतिफळ आशेवन आमचे कितें मागणी आसा आमी आशेवन कितें आमची चिंतना आसा ती देवा मुखार दवरन तें उपास जावंक पुरो, मागणें जावंक पुरो, कुर्सावाट जावंक पुरो, आराधन जावंक पुरो आमी करता. आनी तसो प्रतिफळ म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबा जिवितांत, म्हज्या भुरग्यांतय, म्हज्या वावरांतय दिसून येवंक जाय. आनी तो प्रतिफळ म्हाका दिस जाय तर खंडीत जावन हो उपास म्हाका गरज आसा. देखून ही जावन आसात कारणा जेजू म्हाका आनी तुका समजोवच्याक उपासाचो महत्व कितें. तर मोगाच्या इश्टानो आज ह्या देव तेंपलांत आमी सांगता जमल्या. ह्या संजेच्या वेळार आमी हांगासर जेजू सांगता हो थोडो वेळ करसूंक आमी सांगता जमल्या. जेजू आमकां उपासाचो महत्व कित्याक हांवें उपास करी जाय म्हणून आमकां समजोवचे प्रयत्न करता. आमच्या मतीक थोडी जाणवाय पवित्र पुस्तकां मरिफात ताच्या शिकवणे मरिफात दिवन आसा. तर कसलो उपास आज गरज आसा प्रस्तुत समाजींत, कसलो उपास गरज आसा. 3 ल्हानशे मोठे नियाळ आमच्या जिविताक आमी समजोवचे प्रयत्न करया. पयलें उपास गरज आसा आमच्या जिबेचो. जिबेचो उपास कसलो हो जिबेचो उपास. मगाच्या इश्टानो आमची जीब 3 विश्व्यांच्या सकल आसा. एक मेंदवाच्या सकल आसा, एक दोळ्यांच्या सकल आसा, एक काणांच्या सकल आसा. इतलें सकड आसल्यार ह्या जिबेन करचो एक वावर आसा तो आमच्यांत आटापूंक जायना. ही जीब बरें करता पूण उजोय घालता. आज मोगाच्या इश्टानो जेजू आमकां उपाशा विशीं आमी नियाळ करता आसतना आज ह्या करेजमाच्या काळांनी ह्या इतल्या दिसांनी मुखल्या आमच्या दिसांनी आमकां जिबेचो उपास करूंक साध्य आगी. कसलो जिबेचो उपास आमी करयेत. देखून ही जीब मेंदवा सकल आसा देखून तूं चिंतून उलय. ही जीब दोळ्यांच्या सकल आसा देखून तूं पळयोन उलय. आनी ही जीब आमच्या कानाच्या सकल आसा देखून तूं आयकोन उलय. तूं चिंतून उलय, तूं पळयोन उलय, तूं आयकोन उलय. म्हाका चेस्तानो हो जावन आसूंक जाय आमच्या जिबेचो उपास मुखल्या ह्या 40 दिसांनी. दुसरो जावन आसा आमच्या हातांचो उपास. आमच्या हातांचो उपास कितें हो हातांचो उपास. प्रस्तुत काळांत आमच्या हर एकल्या कडेन माध्यमां म्हणलीं आसात, मोबायल म्हणलें आसा. आमी हर एकल्याच्या आमच्या बोल्सांनी हात घाले जाल्यार एक इल्ल्या काळा पयलीं एक आसली, आतां 2 आसात. आनी इल्ल्या दिसांनी खंय कोण ना चाचार येतीत कोण ना कळीत ना. बोल्सांत कितली, पॅन्टांत कितली बोल्सांत तितली मोबायलां येतीत कोण ना. मोगाच्या इश्टानो आमकां हातांचो उपास गरज आसा. आमी केदाळा बसता, केदाळा उठता, केदाळा सांगता आसा. इल्लो तरी ह्या माध्यमाचो उपास करचे प्रयत्न आमी करया. कितले पोटी आमी मिसाक आयिल्ल्या त्या वळ जावन असो पुरो आनी केदाळ आमच्या भक्ती करण्यांनी आमचो हात वेचो बोल्साकत त्या बोल्साचो वेचो हात इल्लो भायर काडूंक प्रयत्न आमी करयेत की
आमच्या हाताचो उपास आमी करयत की जेजू आमकां आयच्या दिसा एक आमच्या मतीक एक सवाल घालचे प्रयत्न करता. आनी तिसरो उपास जावन आसा आमच्या जिवितांत नकारात्मक चिंतनाचो उपास, नेगेटीव थॉट्स, फास्टिंग ऑफ नेगेटीव थॉट्स. आमच्या प्रस्तुत युवाजनां मदें भुरग्यां मदें एक चिंतप आसा, फस्ट येना जाल्यार हांव बरो न्ही, म्हाका प्राइज मेळना जाल्यार हांव बरो न्ही. म्हाका चैस्तानो जिवितांत सलवणी आनी आमकां गेलोवचें तें दोनी संगत आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करूंक आसा. आनी विशेश करून ही सलवणी म्हणली मनशा जिविताचो वांटो. मेटाक आमी पडचें, मेटाक आमी दांटोवचें, मेटाक आमी रडचें. आमच्या जिवितांत हांवें आनी तुवें अनुभव करी जालो संगती देखून हें आमच्या मतींतलें नकारात्मक चिंतपाचो एक उपास करची गरज आसा. आमी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सलवण येताना तें आखेर म्हणून आमी काणयोचें न्ही. सलवण येताना तें देवाचें योजन म्हणलें काणूंक जाय. सलवण येता आसतना आनी मुखार म्हाका एक वाट आसा आनी की मुखार म्हाका एक जिवीत आसा म्हणलें सकारात्मक चिंतप आमच्या मतीक व्हरचें प्रयत्न गरज आसा. देखून मोगाच्या इश्टानो एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. जेजूच्या हजरपणांत ह्या घडी आमी आसा. जेजू आमकां उपासाचो महत्व समजयता, ताच्याच उतरांनी आमकां समजयता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवाची योजना आमी कार्यागत करी जायतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत म्हज्या आत्म्या बरी कुडीनी तयार आसा जायतर म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत सैतानाच्या वडण्यातान आमी पयस वच जायतर देवाची खुशी आमी करी जायतर आनी आमच्या भक्तीकपणाचो प्रतिफळ हांवें जोडी जायतर हो उपास म्हाका गरज आसा. देखून कसलो उपास आमी करचो? आमच्या जिबेचो, आमच्या हातांचो, आमच्या नकारात्मक चिंतनाचो. सोमी आमच्या संगत आसलेलो आमकां आदार दिवन दी. प्रत्येक करून ह्या क्रेजमाच्या काळार आमच्या जिविताचो खरो उपास आमी करूंक, खरी बेसांव आमी जोडूंक आमकां ह्या क्रेजमाचो काळ आदाराचो जावन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया. सर्व आमी हे घडीत बरदी बिगलया. बघा इश्टानो जेजू मुखार आमी आसा. ह्या प्राजिताच्या काळार आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक, आमच्या जिविताचे उणेपण वळखून सोम्या लागीं फाटी येवंक हो क्रेजमाचो काळ आमकां आपण दिता. लुकाचो वांजेल अध्याय 15 वळ 10 आमकां सांगता, पाताक रडून जिनी बदलतल्या एक पातक्या विशान सर्गींचे दूत चड संतोष पावतात. म्हाका चेस्तान आमी हरी एकली पाताक धरता, हरी एकली सुखीदार जावन आसा. आनी ह्या घडये देवाची काकूळट आमकां गरज आसा, देवाची बॉक्सांनी आमकां गरज आसा. उपासाचो महत्व समजल्ल्या आमी पातकाच्या वडण्यातावन आमी पयस राव जायतर हो उपास आनी आमच्यो बऱ्यो कन्यो आमकां आदाराच्यो जावन आसा. आनी ह्या घडये आमी सुकोन पडल्या आसता त्याच देवा बापाचें बॉक्सांनी ह्या घडये आमी मागून घेवया. आमची जबाब जावन दी. सोम्या आमकां बक्षी, तुज्या मोगा विरोध गेल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी, तुज्या उपादेसांक हांवें मोडल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी, म्हज्या वायट देखीन आनी जिणयेन तुका अपमान केल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षी, तुज्या आपोवण्याक हांवें अविश्वास जाल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी, तुज्या उतरांक हांवें महत्व दिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी, क्षणीक सुखा खातीर तुजो सांगत हांवें सोडल्याक सोम्या आमकां बक्षी, म्हज्या मागण्याच्या जिविताक हांवें निर्लक्ष केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी, विविध संदर्भांनी तुका हांवें दुखयल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी, आमच्या जिबेन पेल्याक हांवें दुर्सल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी,
म्हज्या जिणयेंत आनी कुटुंबांत तुका म्हजो केंद्र आनी बुन्याद करिनातल्या खातीर सम्या आमकां बक्षी आमच्या उतरांनी आमच्या पेल्याक हांवें दुखयल्ल्या खातीर सम्या आमकां बक्षी पेल्या विशीं वायट उलोवन ताचें नांव पाड केल्ल्या खातीर सम्या आमकां बक्षी एकामेकाक बक्षिया म्हणलो संदेश स्विकार करिनातल्या खातीर सम्या आमकां बक्षी म्हज्याच सक्तेन बरोवन गर्वान आनी हांकारान हांव जियेल्ल्या खातीर सम्या आमकां बक्षी सोंसणीकाय हांवें सांडल्ल्या खातीर सम्या आमकां बक्षी मनशापण हांवें होगडायल्ल्या खातीर सम्या आमकां बक्षी दयाळाय हांवें दाखयनातल्या खातीर सम्या आमकां बक्षी कठोर आनी दारूण काळजाचो हांवें जाल्ल्या खातीर सम्या आमकां बक्षी अन्यायी अनीत हांवें जियेल्ल्या खातीर सम्या आमकां बक्षी फटी मारिल्ल्या खातीर सम्या आमकां वायट सवयांचो गुलाम जाल्ल्या खातीर सम्या आमकां पेल्याक पातकांत पडोवंक कारण जाल्ल्या खातीर सम्या आमकां बक्षी वय सम्या जेजो आमी हर एकली अस्गत जावन आसा ह्या वेळार तुजे मुखार दिंब्यांनी आमी आसा मगाळा जेजू हो जावन आसा ऐन वेळ तुजी काकूळ तूं मागसो तुजें बक्षाणें मागसो हो करेजमाचो काळ आमी जियेत आसतना आमच्या जिविताची नवसरणी करता आसतना विशेष करून आमच्या जिवितांत तुजो तो संदेश पातकी जिवितांत हांव पाठ करून नवें जिवीत आपणावचो तो संदेश स्विकार करूंक सोम्या म्हाका आदार दी आनी म्हज्या हर एका उण्यापणांत हर एका पातकांत म्हाका दोन काड म्हणून ह्या घडये सोम्या तुजे लागीं हांव मागतां. देवाचो हांव सरपयसलो आतां हांव पाटी येता तातकाच्या वाटांनी सडगुलो सोम्या हांव पाटी येता रिपीट देवातां हांव सरपयसलो आतां हांव पाटी येता पातकाच्या वाटांनी सडगुलो सोम्या हांव पाटी येता घरा येता परतून सांडून बेसोना भुकते आसा तुझे मोगाचे हात सोम्या हांव पाटी येता कातांक वादाक तुका दुखले आतां हांव पाटी येता तुका दुखोवन तुका दूर सायले सोम्या हांव पाटी येता घरा येता परतून सांडून बेसोना उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात सोम्या हांव पाटी येता मोगाच्या इश्टानो देवाचे हजारपणांत आमी आसा जेजूच्या हजारपणांत ह्या घडये आमी आसा जायत्यो विनवण्यो तेसावां इरादे कश्ट दूख बेजाराई टेन्शन आमच्या जिवितांत आमच्या मतींत आमच्या काळजांत आसा नवो सल्लो आमकां सांगता जेजूची उतरां जावन आसात भिये नाकात तुकाच्या इश्टानो ह्या संवसारांत आमकां मेळचो हर एकलो व्यक्ती विविध रितीची बुजवण आमकां दिता पूण खरी बुजवण खरो आदार दिवचो एकलो मात्र जावन आसा आनी तो जावन आसा जेजू सुवार्थ आमी वाचता आसतना मेटांनी आमी पळयता जायतो लोक जेजूच्या प्रगट जिवितांत ताच्या मिसां वावरांत
ताचे सांगाता गेलो, ताका सोदून गेलो, कित्याक ताचे तें खरी बुजवण तांकां लाभली, ताचे तें जिवीत तांकां मेळ्ळें, ताचे तें खरी शिकवण तांकां लाभली, ताचे तें खरें समाधान तांकां मेळ्ळें, बरी भलायकी तांकां मेळ्ळी, तांणी आशेल्लें सगळें तांकां जेजू तें फावो जालें. आज ह्या संजेच्या वेळार त्याच सोम्याक सोदून आमी आयल्या. आमचे राटावळी, आमचें काम, आमची जबाबदारी सगळी देगेन दवरन ह्या मागण्यांत, ह्या आराधनांत भाग घेवंक आमी हांगासर आयल्या. कारण इतलेंच मोगाच्या इस्त्रानो, आमकां आयकोवचो, आमकां समाधान दिवचो, आमकां दादोसकाय दिवचो, आमची दुखां पुजचो, आमकां हाद्दल नुकलचो, आमकां सांबाळून व्हरचो आनी त्याच जेजूक मेळोवंक आनी आमचे सगळें कश्ट दूख ताचे मुखार दवरूंक आमी हांगासर आसा. ही थोडी घडिता, हो थोडो वेळ आमच्या विविध गरजां खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाच्या इश्टानो. मार्काचो वांजेल अध्याय 11 वळ 20 आनी 4 आमकां सांगता, जें कितें तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण तुमी चिंता. मोगाच्या इश्टानो, आज असल्या बावडटान, असल्या पातयेनेन देवा मुखार आमची प्रार्थना आमी उबारया. जेजू वाटेर सोलोन वेता आसतना ती रक्तस्त्रावान भरलेली स्त्री मुखार आयली. जेजूचें वस्त्र तिणें आपडलें आनी ती गूण जाली. तिची पातयेन इतलीच आसली, जेजूचें वस्त्र हांवें आपडलें जाल्यार हांव गूण जातली, हो जावन आसलो तिचो बावट. आनी तिच्या बावटाक लागून, तिच्या पातयेनेक लागून तिच्या जिवितांत तें बरेंपण जालें. तर ह्याच बावट, ह्याच पातयेनी ह्या घडये आमच्या काळजांत येवकारिस्तांतल्या जेजू थंय आमी उसारया आनी आमच्यो हर एक गरजो, आमची हर एक तेसावां सोम्या मुखार बावटतान आनी कलतेपणान आमी भेटोवया. मागया आमी कितें आमकां जाय. आमच्या कुटुंबाचो आमी उगडास काडया मोगाच्या इश्टानो. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याच्या बरेपणा खातीर आमी मागया. आमचें कुटुंब आमकां देवान दिल्लें वर्तें काणीक जावन आसा, आमची दायज जावन आसा, आमची आस्त जावन आसा. आमचें कुटुंब मोगा बांदाचें कुटुंब देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिता आसतना ह्या घडये त्याच सोम्याचो आदार आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. आमच्या भुरग्यां बाळांचेर आमी मागून घेवया. आमचे भुरगे बाळां देवान आमच्या लग्ना जिवितांत दिल्ली ती वर्ती खाणीक जावन आसात. तांच्या मरिफात आमच्या जिवितांत संतोष आयला, आमच्या घरांत उजवाड आयला. ह्या आमच्या भुरग्यां बाळांक देवान फावो केल्ल्याक देवाक अर्गां दिता आसतना ह्या घडये त्याच देवाचो आदार आमच्या भुरग्यां बाळां थंय आमी मागया. तांचें शिकप, तांचो फुडार सोम्याच्या बेसावांनी भरलेलो जावन दी. त्या दिसांनी आमची भुरगीं परिक्षेक तयार करनासात, तांची परिक्षा बऱ्यान बरोवंक, जाणोबायेची भुरगीं तांणी जावंक सोम्या आमच्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागया. मागया आमी पिडेस्त भाव भयणींचो आमच्या घरांनी, आमच्या सेसामार, आमच्या कुटुंबा संबंधांत जायतीं जाणां पिडेस्त आसात. जायत्या जाणांनी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक आमकां तेसावां धाडलेलीं आसात. ह्या हर एका तेसावांचो आनी सांगाता हर एका पिडेस्त भाव भयणींचो ह्या घडये आमी उगडास काडटा. मोगळा जेजू तांचे सांगाता तूं राव. तांच्या ह्या कश्टांच्या पयणान, तांच्या त्या एकसुरा पयणान, तांच्या त्या दुखाच्या पयणान सोम्या तुजो सांगात तांकां दी. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, तुवें आपडलें आनी ती गूण जालीं. तुवें गूण जांबळें आनी ती गूण जालीं. तुवें तांकां दिस्त दिली आनी तांणी पळोवंक शकले. मोगळा जेजू हलोच बावट आमकांय दी. विशेश करून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां येवच्या हर एका दुखीतावन, पिडेतावन आमकां सांबाळून व्हर. आनी विशेश करून प्रत्येक करून आमी मागून वचूं त्या हर एका पिडेस्ताक बऱ्या भलायकेचें देणें तुज्या कृपेन तूं फावो कर म्हूण आमी मागता सोम्या. मागया आमी आमचेच खातीर मोगाच्या इश्टानो. ह्या सांजेच्या वेळार सोम्याचें सांगतपण अणभव करूंक आमी हांगासर पावल्या. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जायतें दूख आसा, जायती बेजाराय आसा, मोतींत टेन्शन आसा, काळजांत भंय आसा.
मुखार फुडार कितें म्हणलें आमचे चिंता पासून पुरो विविध रितीच्यो अडचण्यो आर्थीक रितींची अडचणी आसून पुरो वा खंयचें काम हांवें धरलें पोंताक पोंत येतना असलें टेन्शन आसूंक पुरो वा आमच्या मतींत मुखार फुडारा विशीं काल कितें आमी चिंतून आसा हें पोंताक पावत गी म्हणलें भें आसूंक पुरो जायते चिंतपां जायती मागणी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसात मोगाच्या इस्तान ह्या घडये बावाडटान आमच्या कितें गरज आसा सोम्या लागीं आमी मागया सोम्या उक्त्या काळजान उक्त्या हातांनी रित्या हातांनी ह्या घडये म्हजे सगळीं तेसांवां तुज्या पांयां तळी हांवें समर्पण करता जेजू आमचें टेन्शन पयस कर आमचें पें पयस कर विशेश करून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुजो सांगात आमकां दी आमी कितें आशेता ती समाधान दादोसकाय आमच्या जिवितांत तूं फावो कर म्हण ह्या घडये आमी मागया मागया आमी विशेष करून एकसुरपणांत जिवन आसात असल्या मलगड्या व्यक्ती खातीर जायतीं जाणां तांच्या घरांनी एकसुरी जिवन आसात तोच सोमी तांचो सांगात जावन दी म्हण आमी मागया संगतस ह्या घडये ह्या आराधना वेळार जायत्या गरजां खातीर मागोवंक आमकां आपण आसा थोड्यो गरजो ह्या घडये आमी उसार नासाव त्या गरजां खातीर प्रत्येक करून ह्या आराधना वेळार आमी मागोन आसा मंगळूर वरांत थंयसर सोफिया डिसोजा म्हणली भयण आस्पत्रेंत आसा रिणाच्या वत्ताडाक लागून डिप्रेशनाक ती वळख जाल्या बीपीची पिडा आसा ती बरी जावंक सांगोंक कुटुंबाची विनंती करनासात ह्या गरजां खातीर दोन कुटुंबांनी तांचें फिशींग बोट कितें आसा मस्त नस्तार आसात बरो तांकां तांच्यो बोटी बऱ्यो चलोवंक आनी ह्या संकश्टांतल्यान रिणांतल्या भायर येवच्या खातीर ती मागोवंक सांगून आसात एका भावाचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक मागोन आसा एक भाव वेरिकोस वेन्स पिडेन तावन मस्त कश्टून आसा आनी सांगत आसा एलर्जीचे समस्या ताका आसा ताचे तावन बरें तावन तांणी गूण जावच्या खातीर आमच्याच ह्या फिरगजेची एक टिचर ICUंत आसा तिका वेन्स प्रॉब्लेम तशेंच लिवर प्रॉब्लेम आनी हेर कॉम्प्लिकेशन्स आसात म्हणून खबर आयल्या आमच्या मागण्याची तिका गरज आसा तिचे खातीर विशेष करून आमी मागया बैंदूरस एका भावान पोटांत दूख आसा आनी सांगत आसा ताका दुसरे प्रॉब्लेम्स आसात आनी हाचे वरवीं तो कश्टून आसा ती सगळी पिडा गूण जावच्या खातीर आमी मागया एका भयणीक फेब्रुवारीच्या 21 तारखेर एक परीक्षा आसा तिणें परीक्षा बऱ्यान शिकोवंक पास जावंक तिच्या खातीर मागोन आसा एका भावा सुनिर्मार्ग एक जागो आसा तो बरो ग्राहक मेळोवन विकून वेच्या खातीर मागोवंक सांगला सांगत आसा तिच्या दुवेक भलायकी बरी जावंक आनी ताची भलायकी बरी जावच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया गोंयच्या एका कुटुंबांत त्या कुटुंबाच्या वडिलान बऱ्या तरान चलोवन आनी सगळ्या संगता माया मोगान जिवच्या खातीर आमच्या लागीं मागोवंक सांगला इलेस फेर्नांडीस म्हणली एकली भयण पोटांत तिचो ट्युमर जाला येवच्या म्हयन्यांत तिका ऑपरेशन आसा सगळें बऱ्यान जावंक तिकाय बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमी मागया नेल्सन म्हणल्या एका भावाक स्टमक कॅन्सर आसलें आतां तें गूण जालां म्हणून डाक्टरान सांगलां मागलो उपकार ताका मेळ्ळ्या खातीर देवाक तो अर्गां दिता सांगता मुखल्या जिवितांत ताकाय बरें भलायकी ती फावो करून दी एक भाव लंग्स इन्फेक्शन जावन आस्पत्रेंत एडमीट जाला तो बरो जावच्या खातीर आमी मागया एक प्रायवंत जोडे तांच्या पुताक एक बरें शिकिल्लें जिनियस संगतीन मेळच्या खातीर आनी सांगता US एक विजा ट्राय करनासात तांकां ती मेळच्या खातीर आमी मागया वलेन्सिया तावन एका भयण तिचें ऑपरेशन जाल्लें बेगीन गूण जावच्या खातीर मागोवंक सांगता प्रिन्स म्हणलो एकलो भुरगो आस्पत्रेंत आसलो बेगीन गूण जावच्या खातीर वडिलां मागोन आसात आनी सांगत एक भयण तिच्या विशेष गरजां खातीर मागोवंक तिणें विनंती केल्ली आसा ह्या सर्व तेसावांचो सोम्या आमी तुजे मुखार दवरलेलीं आसात सांगत मोगाळा जेजू ह्या घडये दिंब्यांनी पडोवन ह्या तुज्या परचेन तुज्या मुखार जायतीं तेसावां इरादे आटेविटे कश्ट अडचण्यो सगळ्यो समर्पिल्ल्यो आसात मोगाळा जेजू तूं जावन आसाय दयाळ आनी कृपाळ आमच्या मागण्याक खाण दिवचो आमच्या कश्टांक सांगात दिवचो आमी रडतना आमकां बुजोवचो आमी पडतना आमकां उखल धरचो तुज्या मुखार
जें कितें पवडताना आनी कलतेपणान आमी समर्पण केलां तें सगळें तूं स्विकार कर सोम्या. आमच्या गरजांक तूं पाव, आदार दी, बुजवण दी, समाधान दी आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या पैनांत तूं आमचे संगता करो इमॅन्युएल जावं आमचे संगता पैण कर म्हणून ह्या घडये आमी मागून आसां. हे सगळे उपकार सोम्या आमकां तूं फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्याची बेसांवां घेवंक ह्या घडये आमकां आमी आयती जाव्या. ये देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक.